देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22-26 वोळ 14 ते 25. तेन्ना 12तलो एकलो मुणगे जुदास इस्कारियोत मुखेल याजकाशी गेलो. ताणें म्हटलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. आनी तो दीस जावन जेजूक धरूंक दिवंक बरो सोयीक तो पळोवन आसलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावलो. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवताना ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबर कोती बरी जाले आनी एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मुतो. ताणें असो परतीपाळ केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या पोरमोणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोटा. जल्मूकच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी हांव न्हय मुतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें. देवाचें उतर. देवाचो वरपकार. नियाळ. जुदास 12 मदलो एकलो जेजूचो शीस. जेजून ताका आपलो शीस जावंक आपयलोलो. जेजून ताचे भितर जायतें बरेंपण पळयलेलें. जेजूक जुदासान रूप पळयलोलो. जेजू सांगाता तो भोंवलो. ताचे वरवीं जुदास जायतें शिकलो. जेजूच्या वावरांत मिसळ जालो. जेजून केल्लीं विस्मितां आनी वचुऱ्यां ताणें पळयलेलीं. जेजू सांगाता तो जेवलो तरी आसतना जेजूक विकूंक जुदास तयार जालो. जुदासान ही वाट कित्याक वेंचून काडली? जुदास खंय चुकलो? जेजूक फाट करून जुदास आपणाचेरूच पातयेलो आनी गिरेस्तकायेच्या आशेक लागून आपणाक जाय तसलो थाराव घेतलो. संवसारीक गिरेस्तकायेचेर पातयेलो आनी जेजूचो घात घेतलो. जुदासाचें जिवीत आमकां कितें शिकयता? आमचे लागीं जायते गूण, गिन्यान आनी बळ आसत, पूण आमी जेजू सांगाता रावनात जाल्यार आमी जेजूक नाकारतलीं. जुदासा भाशेन बऱ्या मनशा सांगाता भोंवल्यार पुरो ना. जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत सुवात आसूंक गरज. आमेन.